भाग्योन करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोदान बापा बोसूंक येता तुका आत्म्यान सोदान बापा बोसूंक येता तुका. माय मोगाचो योकार तुमकां म्हज्या इश्टानो. SSCचे भुरगीं इतली उत्सांबोळ जाल्लीं आसा कित्याक परिक्षा पयले सुवातेर COVID-19 लागून पयस गेलेली आसा आनी हाका लागून जे तीं सगळो अभ्यास कोत्तालीं तें सगळेंच दिल कशें जालें आनी मूडूच गेलो. सगळीं SSCचीं भुरगीं हे भाशेन सगळ्या जाणांक कळीत कोत्तात. तर तुमचे पासत हे मीस खास भेटयलेले आसा कित्याक घराच रावन तुमी बेजार जाल्लेले आसात. तर ह्या वेळार आमी तुमचे पासत मागता. परिक्षा आतां दवरलेली आसा पूण तुमकां मूड ना. वो मूड तुमकां येवच्याक आमी हे मीस तुमचे पासत भाग्योन फ्रांसिसा कडेन भेटयता आनी तो तुमचे पासत मागतलो, राखतलो, सांबाळटलो, तुमकां घोटाय दितलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या इश्टानो, पाय माय बरोबर रावतल्यानो, घरा आसलेल्यानो, ह्या वेळार जे पातोक आमकां फुडें वचोंक दिना तें कबूल करून आतां देवाचें बोगसणें मागया. भिरांत जी आमचे मदें आसा, भें जें आमचे मदें आयिल्लें आसा, आखांत जो आयिल्लो आसा आनी तोळमोळ आमचे मदें जी आसा, हे सगळें पातोक आमी जेजूक दिवया आनी जेजू आमकां तातूंतली सुटका दितलोच. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन हें मागणें म्हणून आमची पातकां जेजूच्या ताब्यांत करया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. मागुया. सोरपोदेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रयाचो आनी आमच्या तारोणाचो दोनी तुज्या पुतान विखरायलेल्या रोगतान दोळ्यान तुवें आमकां सोडयलीं. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायट विघ्नांतलीं
निरंतरी आमकां राखून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून पिसिदियाच्या अंतिओकेंत पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानान उबो रावन म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाच्या कुल्यांच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याच्या लोकान आनी तांचे फुडारांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवादाची उतरां सोजमनासतना ताचेर मोडणाचें फॉर्मोन मारलें आनी ती गोडयेशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मोडणाचें फॉर्मोन मारूंक तांणी पिलाताका कोडे मागलें. ताचे विशीं बरयलेलें आसलें तितलेंय शाती पावयल्यांत उपरांत तांणी ताका कुस्सा वेलो देंवलो आनी एका समाधींत निखिपलो. पूण देवान ताका मेल्यांतलो पुरोन जिवंत केलो आनी गालिलेयांत तावन आपणा बाराबर जेरुजाल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरजे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावणी केल्ल्यो त्यो आमा तांचे भुरग्यांताय जेजूक पुरोन जिवीत करून ताणें पाल्यो म्हूण आनी तुमकां परगोट करता. खरेंच दुसऱ्या स्त्रोतांत अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतोर्ये. देवाचे वडपकार. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराच्यो निरोणी हांव परगटतलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फुकट माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळीं प्रितूम तुजे आदीं करतलो. लोखंडाचे बेटकातयेन तूं तांची पडवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो, सोजमून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारम्यानो, चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचे भें धरात आनी तोरतरून ताका पांयां पडात. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर
म्हजे वरवीं. Sorves boraxo, sorves boraxo, sorves boraxo Isu. Sorves boraxo, sorves boraxo, sorves boraxo Isu. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, Tumci sove asu. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापायच्या घरांत पुस्कोळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेतां म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी वतलो. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. आनी हांव जंय वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव. जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, इश्टानो, तुमी आयज जेजूचें उतर आयकलां न्हय? कितें म्हणलां ताणें? आमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. काळीज म्हणजे कितें? काळीज म्हणजे आमचें आख्खें जिवीत कूड, मन आनी आत्मो. भायलो आकार आसा तो कुडीचो, पूण तातूंत आमचें मन आसा. आनी कूड आनी मन आत्म्यांत जियेता. आनी आत्मो हे कुडींत आसा. आनी तिनूय बरोबर धरलीं की ना हें आमचें जिवीत जाता. खूब फाटीं कितें जाता, आमी चिंतनांनीच आसता आनी चिंतना बगर बगर आमचे मदें घुंवतात आनी आमकां घुंवडायतात. आनी भावना आसतात. आमकां कसली आतां ह्या दिसांनी भावना आसात? भिरांतीची. भें आमचे मदें वदीक वदीक वाडलेलें आसा. कशे भाशेन ही परिक्षा दितल्यान आमी, म्हाका आतां शिकोंक जायना, सगळें दिल गेलेलें आसा, घोटाय ना, घरानूच आसा, बेजार जाल्लेलीं आसा आमी. हे भाशेन म्हूण हातूंत आमची भावना आमकां कंट्रोल करतात. ही नॅगेटीव भावना आसतात. पॉझिटीव भावना आसात, पूण ही चडशी नॅगेटीव भावना आमकां कंट्रोल करतात. आमकां फुडें वचोंक दिनात. आनी हाका लागून आमी निराशी जाता. आनी निराशीपणान पडलीं की ना आमी अदीक आनी अदीक उचांबळ जावंक लागता. कित्याक कशे भाशेन हातूंतली भायर सरची आमी, वाट नको आमी. जेजून सांगलां आमकां कितें तरी. एक फावट अशें घडलें. SSC भुरगे सुटयो पडलेल्यो न्ही आनी थोडे दिसांनी म्हूण हातूंत 15 दिसांनी परिक्षा आसतली. हाका अभ्यासूच करूंक जायना. दर दिसा तें अदीक आनी अदीक उचांबळ जावंक लागलें. मायेन ताका रोखडेंच सगळे कडेन व्हेलें, मागणें केलें, मागीर कावन्सिलर अशें व्हेलें, मागीर सायकियाट्रिस्टाशी व्हेलें. कित्याक कांयच जायना, जॅम पडना, एकदम टायर्ड जाल्लेलें आसा, अभ्यासूच जायना. शेकी ती एका पाद्रीशी गेली. कित्याक ताका अशें कळ्ळें की
हो पाद्री कडेन तांकां कितें तरी इलाज दितलो. पाद्रीशी गेल्या उपरांत कितें जालें तें म्हणूंक लागलें म्हजें कांय करूंक जायना. मायन सगळें सांगलें कितें जाता पळय तें आनी म्हणलें मातसो गोत ताचे बरोबर उलोवया. मागीर तें म्हणून हितून सगलें आपलें सांगूंक लागलें आनी सांगता सांगता ताणें थोड्यो वस्तू कळीत केल्यो. कितें कळीत केलें? पयले सुवातेर ताका एका तें आक्वेरियम आसता न्हय ते भाशेन नुस्तें आक्वेरियमान आसा तें सगळें जाणो. आतां परिक्षा दितना एका समुद्रांत कशें तें पडलें असलो अणभव ताका आयलो. आतां हांव ही परिक्षा दितली, हांगसर म्हाका बरे मार्क्स मेवताले, थंयसर म्हाका मेवतले, ही उत्सांबळ ताचे मदें आसलेली. हें तें नोका आसलेलें कशे भाशेन सांवरांक पळय तें. दुसरें म्हणजे तें इस्कॉलान बरें शिकतालें, पयलो नंबर काडटालें. सगल्यांची अपेक्षा आसलेली की तें आतां थंयसर गेले म्हणटच अदीक बरें करतलें हे परिक्षेन. म्हणटच ही अपेक्षा तांची पळय आसलेली ती ताका कंट्रोल करूंक लागली. दोन वस्तू हे भाशेन ताका कंट्रोल करूंक लागल्यो आनी तें नोको जालें कशे भाशेन ताका फुडो करपाक. हें कळीत जाल्या उपरांत ताका तें समजोन घेतल्या उपरांत ताचें सगळेंच दिल जालें, सगळेंच एक खोळां कशीं पडलीं आनी तें शांत जावंक लागलें. त्या पात्रीन ताका शिकयलें कशे भाशेन ही सगळीं चिंतना भावना आसात ती जेजूचेर दवरून ताका तो सुटका दितलो म्हणून. म्हणून ते भाशेन ताणें केलें आनी एका म्हयन्यांत परिक्षा जावन तें त्या पाद्रीशी गेलें आनी म्हणूंक लागलें फादर बरें केल्लें आसा, सगळें ठापटीप जालेलें आसा. कित्याक लागून जालें? कित्याक ताका पेकोवणी मेळवली. कशी पेकोवणी मेळवली? दोन वस्तू. एक म्हणजे जें ताका मनांत आनी भावनांनी कंट्रोल करतालें तें सगळें कळ्ळ्या उपरांत तें ताणें जेजूच्या ताब्यांत केलें आनी जेजून ताका सुटका दिली. आयचीं वाचपां आमकां तेंच सांगतात म्हज्या इश्टानो. तुमी घरा आसात न्हय, तुमी सारके उचांबळ जाल्लीं आसात. सगळीं जाणां म्हणटात की SSCचीं भुरगीं एकदम खंतींत आसात, खंती बरीच जालेलीं आसात. म्हणटच जेजू कितें म्हणटा, तुमी भियेनाकात. तुमी जशे भाशेन देवाचेर बावड दवरतात तसो म्हजेर दवरात. देव जालो आतां सगळोच, पूण बावड जेजूचेर दवरीत तर आमकां तो सुटका दितलो म्हणटा. तो आमकां भितरल्यान सगळें थाऱ्यार हाडटलो. आनी तो कितें म्हणटा, हांव तुमचे पासत जागो तयार करूंक येता आनी हांव परतून येतलो आनी तुमकां म्हजेशी वतलो. म्हणचें कितें? दर दिसा आमी जो दीस जियेता फाल्यांचें आमकां कांय कळना, आयचेंच जाणो आमी. पूण आमी खूब फावटी फाल्यांचें चिंतता आनी हे भाशेन आमच्या लागीं मागीर तें सावरांक जायना. ताका लागून जेजूचेर दवरलें की ना आपलें सगळें मन चिंत, मागीर तो आमकां फुडें पावलां मारूंक घटाय दिता. आनी ताका लागून तो कितें म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा जिवीत आनी हांव जावन आसा सोत. म्हणटच हे परी आमच्यान सगळें ताचे सरशीं धरूंक जाता. पळयात, पावलू हेच भाशेन आपलें सगळें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करता आनी जेजू ताचो पवित्र आत्मो ताका दिता आनी ताका फुडें पावलां मारूंक घोटाय मेळटा. तर आयज हांव तुमकां 3 वस्तू सांगता. 1 डे एट अ टायम, 1 मोमेंट एट अ टायम आनी यू प्रॅक्टीस जेजू बरोबर सगळें दवरपाक आनी तो तुमकां फुडलीं पावलां मारूंक सोंपेपणी आपली वाट तो तुमकां दाखयतलो. पयलो मुद्दो, 1 डे एट अ टायम. खूब फावटी आमी फाल्यांचें चिंतता न्हय, आयचेंच पुरो आमकां. आयचेंच तर आमी चिंतीत आनी करीत पुरो जातलें. पूण आयजूय बरो व्हडलो दीस आसा, सगळें आमच्यान करूंक जायना. तर 1 मोमेंट, दुसरो मुद्दो 1 मोमेंट.
आतांच कितें करता तें पूर्णपणे करपाचें. पूण हें जायना. कित्याक लागून चिंतना आनी भावना आमकां कंट्रोल करतात. म्हणटच हिंची चिंतना आसा ती आमी पयलीं जाणो जावंक जाय. हिंची भावना आनी ती कित्याक लागून उत्पन्न जालेली आसा हें कशें आमकां कळटलें. कोणाक सांगलें म्हणटत, पूण खूब फाटीं कोण आसनात थीं. पूण जेजू आमचे बरोबर सदांच आसता. तो ताका आमी सांगया कशे भाशेन तो आमकां एकवटून रावता. आमी ताचे सुरशीं सगळें दवरया आमची चिंतना भावना. पळयात, आमी सुस्कार घेता न्हय तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत येतात आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें चिंतना भावना आनी आमची चाल ताचें सगळें आसा. हें सगळें आमी सुस्कार सोडटना ताचेर दवरया. सगळें भायर सोदतलें आनी तो तें आपणाचेर घेवन आमकां तातूंतली तो सुटका दितलो. आनी ताणें कितें सांगलां, सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. हे भाशेन हें सगळें ताचेशी दवरलें की ना चिंतना भावना सुस्कारांतल्यान 5 मिनटांनी आमी सारकीं शांत जातल्या. ही उचांबळाय पळय आसा ती तो काडटलो निवारतलो आनी आमी शांत जातले. तितलेंच न्हय, ताचे गोठायेन बरोवन आमी फुडलीं पावलां मारूंक लागतले. कित्याक तो जावन आसा आमची वाट. तर प्रत्येक दीस प्रत्येक क्षण ताचे बरोबर हे भाशेन आमी सारलो की ना मागीर आमकां ताचे शांतीन ताचे उर्बेन आमी सगळें करूंक लागतलें. हे भाशेन तुमकां तर ह्या दिसांनी ही आतां गोठाय ना मूड ना जाल्यार ते भाशेन तुमी हिंच्याय वेळार करात. उगीच रावन तशीं करशात तर रोकडीच तुमकां गोठाय मेळटली. पूण रातची 5 मिनट करशात आनी सकाळची 5 मिनट करशात जाल्यार तुमकां आख्खी रातभर ताची गोठाय मेळटली. ही गोठाय तुमकां दिसाची मागीर तुमच्यान वापरूंक जातली. आनी तुमकां समजेचें ना तें, पूण जशे भाशेन आमी मोबायल चार्ज करता न्हय ती पळय एनर्जी आसा शक्ती आसा बॅटरीची ती आमकां सगळो वावर करूंक दिता. तेच भाशेन जेजू आमकां गोठाय दितलो. तोच जावन आसा आमचें जिवीत. ताच्या जिवितान आमचें जिवीत दवरलें की ना मागीर बरें जातलें. पूण कितें जाता आमी खूब फाटीं वायट चिंतनांनी वायट कोरण्यांनी आमचें जिवीत सादता. तें मागीर आमकां कंट्रोल करता. एक कंट्रोल पळय आसा वायटाचो तो आमी जेजूच्या ताब्यांत केलो की ना तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. आनी हें खरें. ह्याच पासत हांव तुमचे पासत मागतां आनी तुमकां तातूंतली सुटका मेळूंकूच जाय. कित्याक गोंयचो साहेब तुमचे पासत मागता. आनी हे भाशेन सगळीं जाणां आमी आत अशे जोडया, उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्कारान बरोवन येता पूण जेजू जावन आसा जिवीत आनी ह्या सुस्काराक लागून आमी जिवी आसा तो जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें चिंतना भावना चाल बऱ्यो वस्तू वायट वस्तू ज्यो भितर आसात तितल्योय जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सोडटना त्यो भायर काडया. पूण जेजूच्या नांवान तर त्यो काडीत अदीक आमकां सोंपेपणी ताबडतोब सुटका मेळटली. आनी सुटका मेळल्या उपरांत हाचो परिणाम कितें जातलो, आमी शांत जावंक लागतले. आनी शांत जालीं की ना ताची गोठाय आमचे सगळें वाडटली आनी ताचे गोठायेन आमकां फुडलीं पावलां मारूंक तो सगळें आमकां दाखयतलो. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें वावुरता आनी तो आमकां सगळें शिकयता. जाणवायेन तो आमकां बोधता. आनी आमी शिकता तें कितें, देवाचीच जाणवाय जी आमी अणभवलेली आसा आनी पुस्तकांनी बरयल्ली आसा ती आमकां कळोन येता. आनी ताका लागून आमी अदीक आनी अदीक देवा सारकीं जावंक पावता. देवाची भुरगीं न्हय आमी तर सगळें आमी देवाचेर दवरया. आयज आमी सगळ्या संवसारा पासतूय मागया. तुमचे पासत हांव मागतां पूण सगळ्या संवसारा पासत आमी मागीत तर देव आमचें आयकतलो आनी आमकां ह्या पेस्त पिड्यांतले तो निवारतलो. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल
कश्टोरतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बिटोणेचें गायन घेवया आनी आमचें सगळें जिवीत उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं जेजूक भेटोवया. C28 Patena Nani Kalchin C28. Patena Nani Kalchin Yavelar Unya Soria Borobor Altarar Galuya Amche Kosht Dukanivar Famil Soire Moni Soglososas Galuya Amche Kosht Dukanivar Famil Soire Moni Soglososas. सर्वेस्परा देवा, सृश्टीचे रचणारा, आमी तुका दिन वाचता जे उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय. ल्हानवीक मोलान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बेल्यो भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्या इश्टानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्याळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायनान जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राख आनी राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, ओयाशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 darbaranzo sorvis poto, sorganizo sar bola, dusha voi bofar, usorgitu kasoi, usorgitu
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good, porgotuja. Sumia Jesu, ami yaudo kata, ani kalchinle pieta. Ditle bauti, dovoi babani sor, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. ह्या वेळार हजारांनी लाखांनी आतां लोक मरता कोविड-19 व्हायरसाक लागून. तो तांचे पासत आमी मागया. देवाच्या गोपांत तांकां व्हरच्याक, तांकां पातकांतली सुटका दिवच्याक आमी दर दिसा मागता. पूण दर दिसा हजारांनी लोक मरता, तितल्यांकूय आमी देवाच्या ताब्यांत करया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पुती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, भाग्योन झुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. म्हज्या इश्टानो, भाव भयणीनो, वय सगळे आमचे भितर जें चलतालें युचावळाय जेजूच्या ताब्यांत केलेली आसा. तुमकां घोडेक आतां शांती मेळ्ळी आसतलीच आनी ती ओदीकूय मेळच्याक आमचें काळीज, आख्खें काळीज जेजू सवें आसा. तें जेजू सवें धरून हें ताचें मागणें आमी ताचे पवित्र आत्म्यान म्हणया आनी तो आमकां सगळ्यांक गोठायन बसतलो आनी अभ्यास करपाक आमकां तो तयार करतलो. एक दिसूच आनी एक वेळ जेजू सवें धरून हो अभ्यास फुडें वचोंक आतां आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां सगळ्या जाणांक घरा आसलेल्यांक भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जेजू आमच्या काळजांत ये परी आयज येता ओत्मीकपणी ताका आमच्यान सारको स्विकारूंक जायना आदीं आमी ताका घेतल्या ते भाशेन पूण तो आतां आमच्या काळजांत येता म्हणून आमी ताका स्विकारया ओत्मीकपणी म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन D46 Shelang Kaundar Satlo
जेजू ओत्मीकपणांत आमचे भितर आसा. ताका आमचे सगळेंच भितरलें अंतोस करून आमचें काळीज ताका उत्सांबोळ जाल्लें तें भेटयलेलें आसा आनी भेटयत रावया. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली. तो दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं. तशेंच ताचे पुनर्जीवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरोन तरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. म्हज्या इश्टानो, मीस सोंपत आयलेलें आसा. ह्या मिसान तुमी भाग घेतलेलो आसा आनी भाग घेवन तुमचे पासून तें मागणें केलेलें आसा म्हणटच ताचो परिणाम तुमचे जावंकूच जाय. पूण तो उदीक जावच्याक विसरो नाका. जितली तुमी सुस्काराचेर जेजून भरोन येतल्यात आनी जेजू सगळें तुमचें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडटल्यात, तितली तुमकां घोटाय मेवतली, सुटका मेवतली आनी ही उत्सांबळाय बंद जातली. भियेनाकात. हांव तुमचे पासत आनी आमी सगळीं जाणां हांगसर ह्या बाजिलिकेंत भाग्यवन फ्रांसीसच्या बरोबर तुमचे पासत मागता. तर काळजी घेयात आनी ह्या फुडें दर दिसा दर वेळा आनी जेजू बरोबर सगळें करूंक तुमकां आतां आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आनी सोर्प दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेक फ्रांसीस पाप साहेबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता. देवाचे भाग्यवंत माये, आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता. देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडा वेळार तुजी काकळुसार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्यवंत आंकवार मारये, दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तोल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावन घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकोश्ट सोंपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदिवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुजे दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गवळीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावंक सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव.
भगवंत अंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार कोत्तेल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुंडायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवं शिकोर आनी लांब नोंदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रस्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्यवंत मारये झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू कोचोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोदवार करूंक पयशे खर्चूंक आमचीं अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारयेक कश्टवंतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून ह्या पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारुणांची आनी बोरवाश्यांची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. कोनवाळी मोगाळ आनी दुलोब आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ठाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ठाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ठाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुर्णीचेर ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पट येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळा तुज्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो तुजे काकळीचो तुवें उगडास केलोय आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां गेलोय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांगातीन गाऊया राणी एक स्वर्गा वेले कालचान तान फोन दुया नमान
भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विश्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन.